3 दीस जाले एक्सपायर जाला. कितें हांवें कंप्लेंट केल्ली हें केल्लें अजून पासून गव्हर्मेंटानूय कांय एक्शन घेतलें ना नाही प्रशासनान कितें तरी हें केल्लें ना. हांवें एक स्टेटमेंट केल्लो म्हाजें हें जाल्या शिवाय हांव भावाची बॉडी घेवचें ना म्हणून. पण हांव तें आतां हें करता कित्याक म्हजी हेज पर द हिंदू धर्मान म्हाज्या भावाची बॉडी हांव चड दीस दवरूंक शकना. म्हणून हांव फाल्यां म्हाज्या भावाची अंतीम यात्रा काडटा. कितें हेजेर अशें समजूंक नाका कितें हांव भावाची अंतीम यात्रा काडटा म्हणून कितें तरी फाटीं सरतलो हें सरतलो तें ना. एक जालें. अशीच आनीक केस जाल्ली पाद्रीची. सेम इन्सिडंट इट इज. पाद्री झगडलो कांयच जालें ना. गव्हर्मेंटानूय तेंच केलें प्रशासनानूय तेंच केलें. हांव कोणाक हें करिना पूण एक्चुली CMान म्हटिल्लें आनी हें करतलो म्हणून CMानूय आजून कांय केलें ना. 3 दीस जाले कांयच कोणाचीच हालचाल ना. फक्त येता हां हूं हेंच चल्लां. इतलो टायम समज पुलिशेक लागता हें सगळें करपाक आनी गव्हर्मेंटाकूय जाल्यार गव्हर्मेंट आनी पुलीस आमचो फुडल्या बाकीच्या फ्युचरांचो जावं भुरग्यांचो कितें करतलो आनी खंयच्या हेजेर करतलो. खंयचो आश्वासन मेळटलो भुरग्यांक आनी हांकां. वॉट द सेफ्टी वील गेट इन मेर्सीस इन फ्युचर. CM म्हणटा हांव हें करतलो तें करतलो. CMान आतां इमिजिएटली ताजेर एक्शन CMाकूच समज 3 दीस लागता हाजें एक्शन घेवपाक जाल्यार कितें मतलब हाजो जालो. इमिजिएटली कल्पेट आमी नांव दिलें व्हायरल जाली मॅसेज तुमी न्यूजार येयली जाल्यार तांकां आजुनूय कांयच ना तांचेर एक्शनूच ना. मिनिस्टर भाव मिनिस्टर कितें हें म्हणून अशें सेफ करप नासता. हाडूंक जाय आसली इन्क्वायरी जावंक जाय आसली तें कितें तरी करूंक जाय आशिल्लें. हें कांयच केलें ना. हांव म्हाज्या भावाची फाल्यां बॉडी हँड ओवर घेता म्हाज्या हातीन. हांव म्हाज्या भावाची अंतीम यात्रा काडटा आनी हांव म्हाज्या भावाक हें करता फाल्यां. 3 दीस जाले आमचो भाई आमच्या मदीं ना. सगळे हरशीं नाही भाई उलयला पण हांव एकूच तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करूंक सोदता फूल प्रेसा कडेन की प्रेसा कडेन भरपूर पावर आसता. हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की तुमी मॉविन कुदिनोक आनी तेज्या भावाक वचून एक क्वेश्चन करचो की तुजें नांव कित्याक येयलां काय म्हणून. कित्याक तो आयज पासून कांयच तेजे हालचाल दिसना. पुलिसूय तेजे कडेन वचना कोणूच वचना तेजे कडेन ताका क्वेश्चन करिना की कितें काय म्हणून कित्याक तुका लिंक केलो काय म्हणून. पूण तुमी वचोन ताका विचारचें आनी भितरलें कितें खरें आनी कितें फट तें सगळ्या लोकांच्या फुडल्यान हाडचें इतलेंच आमी तुमचे कडेन डिमांड करता. मेन मुद्दो असलो की आमकां अशें दिसतालें की जावं आमचो भाई एक रिस्पेक्टेबल पर्सन तेज्या आत्म्याक शांती लाभूंक आमी रायड सुद्दां फाल्यां तेंचे करूंक सोदता. पूण ज्या तरेन प्रशासनाची हालचाल जी जावंक जाय आसली त्या तरेन जावंक ना. खंय तरी प्रशासन प्रेशराच्या अंडर काम करता अशें आमकां दिसता. इवन FIR आयज रजिस्टर जाल्या अजून कांय कल्प्रिट्सांक जेंच्या आमी नांवां दिल्लीं तेंचे कांय एक्शन घेतलेली ना तांकां इन्वेस्टिगेशनाक आपयल्या कांय जावंक ना. हेजो अर्थ ना की आमी फाल्यां रायड्स करता. हेजो अर्थ अशें ना की आमी खंय तरी फाटीं सरतले म्हणून. आमचो लढो असो तर रावतलो जो पर्यंत आमच्या बायक जस्टीस मेळना. आनी खास करून मिडिया कडेन हांव मागता की आमकां तुमचोच आदार आहा. तुमी अलर्ट करचें अशें आमकां दिसता. अंतीम यात्रा निवासा कडल्यान आमच्या घरा कडल्यान 2:30 सुमार हें जातली. सगळ्या लोकांक कळीत करता. अंतीम दर्शन कोणाक दिवपाक हें करपाचें तेंच्यांनी हांगा हें करचें. ना आयज FIR जालो न्हय हेजो ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार FIR केला. हय आनी तातूंत अशें म्हणटलें की एबेटमेंट टू सुसायड म्हणून तेंचेर हें केलेलें आहा. अमेंडमेंट टू सुसायड म्हणून अशें जावंक ना. आमी वी हॅड केप्ट ओपन. यू सी इट इज नॉट प्रूफ दॅट अमेंडमेंट फॉर सुसायड हें जावंकूच ना. आमकां स्टील म्हाका डावट आसा माय ब्रदर हॅज नॉट डन अ सुसायड इट इज अ मर्डर. तुमचो डिमांड आहा की मर्डराच्या एंगलान इन्वेस्टिगेशन मर्डराच्या एंगलान हें जावचें म्हणून सगळें कारवाई जावची सगळी. समज ही आतां समज हें सगळें आसा आनी समज हें म्हाका दिसता बाबा हें जावचें ना जाल्यार पुलिशेन सांगचें आनी CBIक वयचें. CBI लेट देम डू वॉट दे वॉन्ट. आय एम ब्लेमींग इन दीस फॉर द गव्हर्मेंट ओन्ली 100%. हें प्रेशराचेरूच काबार जाता सगळें. जाल्यार कित्याक आजून बाकीचे तुमी बारीक गोश्ट तें झगडी सुद्दां जाल्यार ताका गाडयो धाडून तुमी धरून हाडून फोडटा बेश्टे मारून. जे कोण ना तांकां सुद्दां तुमी फोडटा हाडून. पूण आतां हें तें व्हडलें क्रायम जालां आनी सस्पेक्टूय आसा जाल्यार तुमी हाडिना म्हणचें कितें. हाडूंक जाय आशिल्लें न्ही. आमकांय बरें दिसता आसलें हाडून बाबा हाडलें तांकां आनी कितें तरी विचारलें हें केलें काय ना. फाल्यां कितें करतले पयशे दवरतले केस धाडटले एंटीसेप्टी बेल घेतले सोंपलें. केस लयटली थंयच.
जशी पाद्रीची ती फादराची केस लावल्या आनी ती लास्ट हें जाल्या कोर्ट म्हणटलो तुमकां बॉडी व्हरना जाल्यार डिस्पोज इट वॉटर अशें म्हज्या भावाचें जातलें म्हणून म्हाका तें म्हज्या भावाचें अशें करपाचेंच नाका तें म्हणून हांव फाल्यां म्हज्या भावाचें हें करता. म्हणजे तुमकां हेजेर भावार्थूच ना कोणाचेर आमच्या पुलिसांचेर ना पोलिसाचेर न्ही पुलिसाचेर भावार्थ ना असो एंटायर गव्हर्मेंटाचेर भावार्थ ना. पुलिसूच शी हितून पुलीस खंय तरी काम करूंक सोदता आसतले पुलिसाक कोण तरी दामता आसतले त्या सिस्टमाचेरूच येना सिस्टमाचेरूच ना पुलिसाक थंय हाडून दवरता आसतलो तो आतां सिनारी करूंक सोदता आसतलो तो आनी कोण PI कोण IG कोण SP कोणी तरी तें फुडें वचूंक सोदता आसतले पूण तांकां खंय तरी प्रेशरायज करता आसतले. आता जेन्ना ही एक सस्पेक्ट म्हणल्यार एक मर्डर कशी केस सुसायड मर्डर केस तेन्ना तेचे कॉल लिस्ट चॅक करून एक म्हयन्याचे सगळे इन्क्वायरी तरी करूंक जाय आसली. एक नॉर्मल हे आमी अशें करया की बाबा आतां एक मर्डर जाला जाल्यार ताका एक म्हयन्याचे तेजे कॉल लिस्ट काडून सस्पेक्टान फोन एटलिस्ट विचारूंक जाय तरी आसलें न्हू कांयच जावंक ना हितून भितर. कोण हॅरेसमेंट करतालो कोण कितें करतालो कोणाचे कित्या खातीर हॅरेसमेंट बरें तर अशें धरया की तेणें सुसायड केलें जाल्यार कित्या खातीर ताका सुसायड करपाक फोर्स केलो हे तरी इन्क्वायरी जावंक जाय आसली न्हू ती सुद्दां जावंक ना तेजेर. मोबायलाचेर कितलेच कॉल आसतले एका मनशाचे न्ही कंटिन्यू 4 जाणांचे असे 5 मे बी त्याच्या फॅमिलीक धमकी दिली आसतली मे बी कितें जालां जावं शकता ते सगळे इन्क्वायरी तरी जावंक जाय आसली कितें तरी फुडें फुडाकार घेवंक जाय आसलो पूण तें कांयच जालें ना हितून.